वाडी रावता 4 to 4 आणि 4 to 5 कांदोली वाडी नियर कृष्णा नायक रोड. ओके जाला की ना आता आमचे न्हू हे आमकां सदांच आतां हे प्रॉब्लेम करता दिल्लीवाले आणि आम्ही गोंयकार असून इतके कंप्लेनी दिवन सुद्धा आमचे कोणी ऍक्शन घेवंक ना आयज पासून. म्हणजे आता दिल्लीवाले म्हणजे जाला की नाही नेमकी ते मॉडेलमा प्रायव्हेट हॉटेल लिमिटेड कोण कितें आणि आमकां येता आणि ते हॅरेसमेंट करीत असता. कितें म्हणून हॅरेसमेंट भायर सरपाक रूम आमकां हे करपाक वेकेंट करपाक सगळे आमचे रूम आनी घुसता ताले तोडून आमच्या रुमांनी घुसतात. ती सुद्धा आम्ही कंप्लेन दिल्ली आसा आणि काल आमी खंयच्या पोलीस स्टेशनान दिला कंप्लेंट कालांगूट पोलीस स्टेशन काल आम्ही लेटस्ट दिल्ली पोलीस प्रोटेक्शन मागलेले कित्याक हे 4 मनीस येवन आमकां सदांच त्रास दिता म्हणून आमची कांयच एक्शन एज युजल काल सुद्धा कोणी एक्शन घेवंक ना. आतां आमकां सकाळच्यान हांगा हाडला 11च्यान आमी उपाशी आसा जाल्यार आमकां कोण बॉदर करिना. वयल्यान आमच्या विटनसा गेला आनी आतां ते म्हणटा आमी तांकां अरेस्ट करता म्हणटा तेजेर चार्जीस लायल्या. ते बाबडे आमकां हेल्प करूंक येयल्ले आमचे शेजारी ते काय तो आसा एक आमचो भुरगो तेका तेंच्यांनी आतां म्हणटा आतां ह्या टायमाक सांगता ते अजून आमची कंप्लेन FIR मेळोंक ना आमकां कॉपी अजून पर्यंत पूण ते सांगता आतां तेका अरेस्ट करता. तुमचो रूम आहा पळय तेंचे तुमचे पेपर आसा तुमचे कोर्टान आमचे सिव्हील मॅटर चालू आसा ओके 2018तल्यान यांच्यानी हे मॉडेलमा प्रायव्हेट हॉटेल लिमिटेड्स म्हणून तेंच्यांनी आमचे तुमचेच ते ऑफिशियली सगळे आमचे कडेन आसा. फाल्यां कितें डिबेट बीन जाली जाल्यार मागीर तुमकां ते तुमचेर तुम्ही प्रूफ करूंक शकता की तुमचो म्हणून हय कोर्टान ऑलरेडी आमचे कडेन जाल्ले आसा कित्याक आमी कोणाक प्रॉपर्टी सेल करूंक ना. म्हाज्या फादर इन लॉच्या नांवान आसा ते ओनरशिपीक आसा प्लॉट अजून सुद्दां आनी हे आमकां कितें हॅरेस करता तें आमकां कळना. सदां काल आमी हे फ्रेश काल बाकीच्यो कंप्लेनी इतक्यो केल्या नोव्हेंबरांतल्यान कंप्लेनी करता आमी इतक्यो सगळे आसा आमचे कडेन त्यो तर कोण काय एक्शन घेयना आमचेर. आमी गरिबांनी कोणा कडेन वचपाचें तें सांगा आनी सदांच आमचे अशें नासूंक जायना आमचें काम धंदो सोडून न्हू आमचें पोट कशें चलतलें तें पयलीं पळयात तुमी. कोणूच आमकां हेल्प करिना ना पंचायत ना आमचो MLA. मी पंचायती कडेन गेल्ले आमी इन्स्पेक्शनाक सगळे इलिगलिटीज कितें तेंच्यांनी केलां आमकां पळय तितके आमी कंप्लेन दिल्ले आसा सगळ्याक. सरपंच कितें म्हणटा तुमचो काय म्हणूंक ना आमकां कांयच म्हणूंक ना आज पासून कोणीच आमकां काय हे करूंक ना. आयज तर आमकां मारले सारके तेंच्यांनी आंगार येवन मारले पळय बेदाणे मारले सारके. सकाळच्यान आमकां मेडिकलाक व्हरता हेल्थान व्हरता आनी हांगा दवरला अजून पर्यंत हांगा दवरलाय पळय हात हे जाला सारको. आमकां चारूय जाणांक तेका दाखयला तुमकां पिजला आणि जेणी केला पळय न्हू तो हांगासरलो जो मेन आसा तेज्या वांगडा कॅबिनान बसलेलो आसा भितर तेका कांयच करिना. तेणी बायलांक मारून तो भितर कॅबिनान बसला तेंच्या वांगडा. सगळ्यो कंप्लेनी आहा ती तेज्या नांवान आहा. विवेक कांत तेजें नांव सांगता हांव तुमकां विवेक कांत तो तेंच्या वांगडा आतां पुलिसां वांगडा भितर बसून आहा. तेजे अगेन्स्ट एक्शन घेयनात ते आनी आमकां त्रास करता. आमी बायलां जावन सकाळच्यान हांगा उपाशी झगडटात आमच्या न्याया खातीर. गोंयकार जावन ते घाट्यांक हेल्प करता. तो दिल्लीकार जावन तेच्या फाटल्यान ते पुलीस तेका प्रोटेक्शन दिवन 4 गाडयो घेवन नाचता. आम्ही काल पुलीस प्रोटेक्शन मागलेले कालूच मागलेले आमचेर हॅरेसमेंट जाता म्हणून आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिना. गोंयकार जावन हांगासर जल्मली जावन इतले आमचे कडेन प्रूफ आसून आमकां प्रोटेक्शन दिना. ह्या भायल्या कालच्या येयल्ल्यांक तो प्रोटेक्शन दिता. कित्याक गोंयकार खंय गेले मेले गोंयकार सगळे दिल्लीकारांनी येवन हांगासर आमचेर हें करपाचें आनी आमी घेवपाचे भायल्यांचे. हांव सांगताले आसलें खंय हात घातला तो म्हाजेर लज दिसता सांगपाक बसून म्हाका. तांकां दाखयला हांवें त्या पुलिसांक खंय हात घातला तो म्हाजेर आनी आमी उगी रावपाची. कितल्यो 7 कंप्लेन दिल्या हांव भोंवता पिशे काय भोंवता हांगासर थंय हांगासर चेडू मनीस जावन हांव तेंचे घेवपाचे आमी कितें नाका आसलेले. गोंयकार पण खाल्ले सारके चोपयले पयशांक लागून कितें करता मनीस पण उडयले तुमी सारके. कितें उरला कितें आनीक जर तर गोंयकारांक जर तर तुमी तुमचो आमचो हक दिना जाल्यार कसले पुलीस पंचायत आमकां इतली पासून हेल्प करिना. हांव सांगता तुमकां आनी कांयच दिना. पंचायत कशीच हेल्प करिना आमकां कसलीच ना. सरपंच करिना ना आमचो पंच मेंबर करिना. वयल्यान आमकां सांगता आमी कॉम्प्रोमायज करा. कित्याक गोंयकारांनी कॉम्प्रोमायज करपाचो आमी कॉम्प्रोमायज करिना म्हणून आमकां हे टॉर्चर फक्त आमी तेंचे आयकना म्हणून सदांच बाउन्सर सोडटा आमकां हाडून. कितले जाण खूप जाण आसा. आतां 15-20 लोक आहा. तुमी येता सायटीर हांव दाखयता तुमकां कितें केलां पळय तें तेंच्यांनी. एक घर मोडलें एक रूम मोडला आमचो तेंच्यांनी
दारां काडल्या रुमाची सगळे मोडून दवरला. एक म्हयनो जालो एक म्हयनो 9 डिसेंबराक कंप्लेन दिल्या आमी ती. एक आतां रुमान घुसल्या आमच्या ते तर कोणी एक्शन घेवंक ना. 9 डिसेंबराक कितें आसा कंप्लेन. MLA कडे गेला. एमएलए काय करिना, कितें करता एमएलए काय करिना. तेका इशू आमी ऑलरेडी सांगलेलो आसा, तोय काय करिना. आमच्या पंचायतीक आमी सांगलेलो तोय काय करिना. PI आमचो हांगासर आसून तोय आमकां इतलो वचून हेल्प करिना. आमी सकाळच्यान बायलां आहा म्हटल्यार तेणी आमकां हांगासर पळयला, तरी आसा तो आमकां एका उतरान बरे भशेन आमचे कडेन आमचो इशू कितें तो आपले कडेन उलया बीन काय ना. गेले फावटी आमी उलयली तेजे कडेन, तो वयल्यान आमकां सांगता तुमी आमचे डॉक्युमेंट्स दाखया म्हणून. गोंयकार जावन जर तर आमी आमचे डॉक्युमेंट्स दाखोवपाचे प्रूफ म्हणून गोंयकार म्हणून आमी प्रूफ दाखोवपाचे. कितें प्रूफ दाखोवपाचे तेका, खंय व्हरोन दाखोवपाचे प्रूफ तेका. सगळे डॉक्युमेंट्स आहा आमचे कडेन, तो आमचे कडेन प्रूफ मागता. कितें म्हणून नाका तुम्ही आलेलें, मायकला कडे गेला कितें चल्ला. वचून अटेम्प्ट केलं तुम्ही. वचोन अटेम्प्ट केला आमी तेका. इशू आमचो सांगून बसून येयला. मागीर तेणी कितें तो म्हटलं. आमकां मागीर करून तो मागीर दाखयता. तेंकां ओनरांक अरे पळय किती दीस तो जाले आपल्याक जाय तुम्ही तसो मायकला सांगता. कडे वचून किती दीस जाले. महिनो जातलो. पळय आतां आमी कोणा कडेन वचपाचें आनी कितें करपाचें आमकां खबर ना. गोंयकार जावन जर तर आमी, म्हाका दिसता अशें आतां पळय आं, आयज आमकां मारले, फाल्यां आमचो रेप जावन आमकां मर्डर करतले, तेन्ना वचून एकटो वचून पुलीस आमच्या हेल्पाक येवचो ना. इतलें हांव तुमकां म्हाज्या रक्तान बरोवन दिता. खंयचोच पुलीस ना पंचायत येतली, कित्याक ते पयशांचेर जगता. मी आता कलंगूट ते पयशांचेर जगता. पयलींच सांगता हांव. कलंगूट पोलीस खूप काहीतरी फाटी पडतात. पडटा फाटी. कित्याक पळय आमी गोंयकार जावन पयले सुवातेर पयल्या हितून तेंच्यांनी आमची कंप्लेनी कंप्लेनी तेंच्यांनी रिप्लाय येवन पोवचे तरी आसले. कितें रिप्लाय कितें केला ती कंप्लेन न्हू ते काय पळोवंक ना तेंच्यांनी. इवन आतां सकाळच्यान 11च्यान आतां 10 10:30 जातली हांगात आहा आमी. जेवंक ना खावंक ना. बायल म्हूण म्हाजी चप्पली हे पळय तुम्हीच पळय चप्पली तुटलेले. हांवें हांव उदोवच्यान भोंवता पिशेंगा हें आं. पयलीं हेल्थान येयला आमकां दनपारा येयला थंयसर 2 वरां. पयलीं हांगा हाडले आमकां मेडिकलाक. आमकां पयलीं व्हरोंक ना. बायलां मार खान हांगासर येवन भरल्या 2 वरां. आमकां पयलीं मेडिकलान व्हरोंक ना. मागीर आमकां 1:45 मेडिकलान व्हेल्या. थंयच्यान हेल्थान पयच्यान परत हांगा हाडल्या आनी हांगासून परत म्हापसा आजिलान येयल्या मेडिकलाक. म्हणटकूच आमी अशीच भोंवपाची. ते कितें लागलेले बीन रगत बिगत गेले. रगत आसतना आमकां मेडिकलाक व्हरोंक ना. कितें जातालें तेन्ना व्हरोंक ना मेडिकलाक. आनी हांगासर आमी सोडून मागीर कितें नाकालेलें. गोंयकारांक जर तर आमकां हक ना आनी उरला कितें गोंयकार म्हणून. आनी आतां तेंच्यांनी इतलो इन्सिडंट जावन आतां आमच्या घरा भोंवतणी 25 बाउन्सर सोडले हाडून तेंच्यांनी. 25. आमी कशें जगपाचे. आमकां कोणाचो आदारूच ना. कितें करपाचें तें सांगा. तुमीच सांगा आमकां. मनीसपण शेणलें कितें. आमकां रावूंक सुद्दां आमच्या घरांनी भंय दिसता भुरग्यांक घेवन. कोण आमकां हेल्प करना. आमी कितें करपाचें. तुमकां कोणा कडेन वचपाचें तुमी सांगा. तुमकां दिसता कलंगूट पोलीस स्टेशन आहा पळय ते कोणाच्या दबावा खाली काम करता. ते आमकां काय खबर ना तेंचे कोणाच्या अंडर चलता आनी कितें. पूण आमच्या हेचेर कांयच एक्शन घेयना हें खरें. हे आमी तुमकां सांगता. आमी तुमकां दाखयता आमचेर हे सगळ्यो मॅटर कितक्यो आमी कंप्लेनी घातल्या पळय त्यो. आनी SPक दिल्या SDPOक दिल्या परवरी. ते सुद्दां जाले करून आतां आमचे कंप्लेन. PI कितें म्हणटा. काय उलयना. कांयच सांग. तो कांयच सांगिना आमकां. तो आमच्या कडेन उलयच ना. ते दिसा आमी एक दीस उलयली रुमाक आतां ते लागून. पळय विटनस तो म्हणपाक लागलो तुमी तुमचे डॉक्युमेंट्स हाडून दाखया. आनी आतां तो आमचे कडेन जाल्यार कांयच उलोवंक ना. आमची कंप्लेन बीन आतां घेतल्या आनी वयल्यान सकाळच्यान त्या चेड्याक आमच्या विटनस म्हणून बसयल्लो पळय तेका आतां अरेस्ट केला तेंच्यांनी. आतां ह्या टायमार कोण आमचे कडेन कोण ती एकटी सपना कोण ती आहा पळय तीच आमचे कडेन कंप्लेन आमची घेतल्या तेणी. आनी कोण उलोवंक ना आमचे कडेन. FIR रजिस्टर करूंक ना. तुमकां जाय की नाही. आमकां आमच्या वांगडा न्याय जाय आनी तेका बाबड्याक तो कोण आमच्या वांगडा तो हेल्प करूंक येयल्लो पळय आमकां बायलांक वाचोवंक तेका आमी सोडलेलो जाय. तेंच्यांनी तेंकां सांगपाक जाय आमकां तेंकां सोड. आमी वयची ना तेका सोडल्या शिवाय. तुमची FIR लॉन्च जाल्या अजून काय घेवंक ना. रजिस्टर काय करूंक ना तेंच्यांनी. सकाळच्यान न्हू आमी पेशंट आमी डायबिटीस पेशंट आहा. अजून वखद ना जेवण ना कांय ना. आमकां कितें म्हाज्या चेडवाक कोण ना. म्हाका एक चेडूं आसा. कोण जबाबदार मागीर. हां म्हाका कितें जालें जाल्यार पेपर दाखय. आमी पुलीस प्रोटेक्शन मागलेलें तेंच्या दिवंक ना आनी म्हणून आयज हो इशू जालो. फाल्यां जर तर आमकां कितें जायत ना न्ही जाल्यार हांव न्हू कळ्ळें कितें करतले ते. कोण काय येवचो ना आमकां. आमी कोण आमकां कोण सपोर्ट करपाक येवचो ना आनी आमी ब्लेम कोण आपल्याचेर घेवचोय बीन ना.
तेंय सांगता तेका बाबड्याक तो कोण आमचो आहा तेका सोडलेलो जाय नाजाल्यार आमी हांगासली वचना आनी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन आमकां जाय. तेंच्यांनी आयज हो इश्यू जाला म्हणून पुलीस प्रोटेक्शन तेंकां दिला बायल्यांक. आमी काल पुलीस प्रोटेक्शन स्पेशली बरोवन दिल्लें तें तेंच्यांनी करूंक ना. सो आयज आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय आनी तेका बाबड्याक आमच्या वांगडा कोण आहा तेका सोडलेलो जाय जाल्यार आमी हांगसून वयची ना. तो आमकां चेडवांक वाचोंक येयल्लो तो आनी कोणाक हें करूंक ना. आमचो भाव म्हणून येयल्लो तो जाल्यार तो येवचो नासलो हांगासर. आनी तेका सकाळच्यान बसून कुसोन बाबड्याक हांगासर तेका काम धंदो ना आवय बापूय ना. तेजे आवय बापूय फोन मारून आमकां विचारता. तेंकाय लागलें तेजें काम धंदो आहा न्हू कितें नाकालेलें. असेंब्ली चालू आसा. आमी मागता आमचे 40 जे आमचे MLA आसा आनी मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन आनी खास करून आमच्या CMा कडेन ह्या गोंयकार जी लोक आमी तडपडटा तुमचे कडेन भीक मागून हांव सांगता भीक मागता तुमचे कडेन हांव भीक खऱ्यांनी भीक मागता. ह्या जी गोंयकारां आहा पळय नीज गोंयकारां तेंकां आमी सपोर्ट करा कित्याक तुमी जर तर आमकां सपोर्ट करिना जाल्यार आमकां आनी कसलोच हेल्प ना. आमी खऱ्यांनी खंयसरूच आनी वचपाचें तोंड घेवन वचपाचें लायक ना. आमी हांगासरूच मरपाची मागीर आनी कांयच ऑप्शन ना. आनी हे कितें घडलां पळय तेजेर तुमी कितें तरी एक्शन घेवन इन्क्वायरी बसयतले अशें आमी तुमचे कडेन बायलांक मारीसर हांगासर हांव नको. बायलांचेर जर एक्शन घेयना जाल्यार आनी कांयच फायदो ना. दिल्लीचे लोक येवन आमचेर हात घालता हांगा म्हणजे कितें चल्लां तें तुमीच पळया हे आतां. हा आनी प्लीज हांगासर पुलीस या तेंचेरूय इन्क्वायरी जावची कित्याक तेणी आमी बायलां म्हणून तरी तेणी आमकां एक हितून तरी विचारूंक जाय आसलें कितें जालां कशें जालां आमचें कितें आयकूंक जाय आसलें. तो तें आयकना. वयल्यान आमच्या जो ऑपोजीट आमचे हात घालपी तो तेज्या कॅबिनान बसलेलो हें हांव सांगता कित्याक आमी ताका थंयसर पळयला. सकाळच्यान तो आमकां दिसूंक ना. तो पळलो तो चुकलो आमचे कडसून. तो आमचे हात घालून पळला तो आनी तो चोर भितर बसलेलो आसा. तेजेर PI रापोस जो आसा साहेब तेज्या कॅबिनान तो बसलेलो आहा आनी तेणी कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी कंप्लेनी केल्या ना तो आतां भितर बसला कॅबिनान. आनी आमकां कसलोच तेणी सपोर्ट करूंक ना. आमचे कडेन तेणी येवन बरें अशें विचारूंक ना बाबा तुमच्या वांगडा कशें कितें घडलें तेंचे आमचे कडेन कांयच उलोवंक ना. आमची कंप्लेन फक्त तेंच्यांनी घेतलेली आनी तेणी कांय उलोवंक ना.